एफडीएन पणजे प्रासार धाड घाली फरसाणीच्यो 12 पोतयो जप्त केल्यो। 30,000ची फरसाण जप्त केल्या। एफडीएचे अधिकारी म्हणटात फरसाण वयले वयर रंगात काढल्या, ते शिवाय तातूंत भेसळ। कोण तरी फरसाणीच्यो पोतयो थंय दवरून गेलो। एफडीए म्हणटात चवथ लागीं पाविल्ल्यान विकपाक हाडिल्ले आसुये। एफडीएन म्हापशां एका दुकानार धाड घाली। लेबलान आशिल्लो 30,000चो माल धरलो। मंगळारा सकाळी पणजे प्रासार दोगा जाणांनी हाडून ह्यो 12 पोतयो दवरल्यो। तातूंत फरसाण आसा म्हणपाचे उपरांत कळ्ळें। कांय वेळान पोतयो दवरपी दोगूय थंयच्यान नाच जाले। खाणाच्यो पोतयो थंय दवरल्यात म्हूण कळटनाच अन्न आनी वखदां खात्यान येवन चवकशी केली। फरसाणीच्या पोतयांचेर कसलेच लेबल ना। फरसाण खंय केन्ना केल्या ताचें मोल कसलीच म्हायती ना। आयज सकाळीं हांगा बस स्टँडार म्हाका ह्यो 12 बॅग्स मेळ्ळ्या। हितून सगळे फरसाण आसा, वेरियस टायप्स ऑफ फरसाण लायक शेव मागीर आनी बाकीचे आयटम्स आसा। तितून सगळ्यान कलर्ड आहा ते आनी ऑल आयटम्स आर विदाउट लेबल। खंयच्याच आयटमाक लेबलूय ना आनी खंयच्यान हाडला आनी कोणी हाडला। हांगा दोग जाण मनीस असले जे दवरून गेल्या ते परत येवूच ना। सो कोणी क्लेम करूं ना म्हणून ह्या अनक्लेम प्रॉपर्टी म्हणून हांवें सीज केला। हे आतां म्हाका दिसता तांणी चवथीक लागून हांगा गोंयान वाडपाक हाडलेलें आसतलें अशें दिसता। हे सगळे एडल्टरेटेड आयटम्स आसा। इतले मजगतीं एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापशां एका दुकानाचेर धाड घाली। थंय मेळिल्ले फरसाणीक एक्सपायरी तारीख ना, केन्ना केली ती ना, मालाचीय बिलां पसरकारा कडेन ना। थंय खाणा करतालो थंयची रांदची कूड, तेल आनी हेर सामान नितळ नाशिल्ले। अधिकाऱ्यांनी दुकानांतल्यान 30,000चो माल जप्त केला। हे हॉट चिप्स आयज दुकान आमी चेक केले। हांगा मॅक्झिमम म्हणजे ऑलमोस्ट सगळोच माल विदाउट डेट ऑफ पॅकिंग आसा आनी बेंगलोरच्यान सुद्दां आयज ताका माल येयला, तेजेर लेबलूय ना आनी मॅन्युफॅक्चरींग डेटूय ना म्हणून आमी तो सगळो माल आतां जवळ जवळ 30,000 रुपयांचो सीज केला। तेजे वयर मॅन्युफॅक्चरींग सुद्दां प्रिमायसीस आसा, टोटल अनहायजिनीक। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस आनी श्याम सुंदर फडटे। लुसोफोनिया गेम्सा खातीर सध्या फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर नेटान काम चलता। हे सगळें काम पुराय जावन नोव्हेंबरांत जावपी लुसोफोनिया गेम्साच्या उक्तावणा खातीर स्टेडियम तयार जातलो असो विश्वास सरकाराक आसा। सोमारा सांजे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्टेडियमाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। नोव्हेंबर 2 तारखेक ह्या स्टेडियमान लुसोफोनिया गेम्साचें उक्तावण जातलें। ह्या सुवाळ्या खातीर स्टेडियम आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेलो करपा हेतान काम सुरू आसा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सगळें काम कशे तरेन चल्लां तें सोमारा पळयलें। सगळें काम थारायल्ल्या वेळार पुराय जातलें अशें गोंय खेळां प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक संदीप जॅकीस हांणी सांगलें। Progress which is being done. He was taken around and shown most of the issues which need to be addressed, and I think he was satisfied with the work being the progress of the work which it was mentioned that by August end almost all work will be completed. Yeah, there were initial problems which were unforeseen, but nevertheless the contractor and the consultant are also working together. Our engineers and the team of SCG is 24/7 to ensure that the delivery is well within the schedule. फातोड्डेच्यान आमचो रिपोर्टर प्रतीक परब। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।